सप्टेंबरपर्यंत D.Ed जे कोण उरल्यात म्हणजे माहिती म्हणून 426 केले तरी टिचर पर्टिक्युलरली नॉन ग्रांट D.Ed जी इन्स्टिट्यूशन आहा तातूंत भितर D.Ed नाशिल्लें आसा प्राथमीक 2019 पर्यंत D.Ed जर नासत जाल्यार शिक्षक हो शिकोवपाक बाद जातलो। मागीर म्हजे कडेन रिकर रिलॅक्स तुवें ठरयलें जाल्यार कितेंय जावंक शकता। तूं जाय जाल्यार ते जावडेकराक सांग नाल्यार प्रायम मिनिस्टराक सांग हो प्रायम मिनिस्टर तशें गजाली आयकून घेना। त्यामुळे 15 सप्टेंबर पर्यंत ऑनलायन रजिस्ट्रेशन करून घेवचें। पॅरा टिचरां तांकांय ही एक सुसंदी आहा, तांच्यांनी हाजे मार्फत D.Ed कंप्लीट करचें आपलें म्हणजे तांची जी मागणी आहा की आमकां रेगुलरायज कर किंवा एब्जॉर्ब कर ही पूर्ण करपाक येतली। मुख्यमंत्र्यान मिड डे मील आणि अक्षय पात्राचो विशय काढलो। सेल्फ हेल्प ग्रुपांक सांबाळून घेवप महत्वाचें ना, भुरग्यांक जेवण खाण सारके दर्जेदार मेळचे हे खंय महत्वाचें। मिड डेचो सुद्दां प्रश्न येता, आमी खंयच्याच सेल्फ हेल्प ग्रुपाक रस्त्यार घालचे ना। म्हणजे हांव हे मुद्दाम सांगता कारण काही जाणांक काही पॉलिटिकल भितर विशय आहा, पण त्या बरोबर हेंय सांगता की सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी इम्प्रूव जावचें पडटलें। आमी अक्षय पात्र हाडलें ते क्वॉलिटी इम्प्रुवमेंटा खातीर हाडटले। द प्रायमरी टार्गेट इज स्टुडंट एंड नॉट सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुपाक हांव प्रोटेक्ट करता, पण ताचो अर्थ असो न्हय की हांवें क्वॉलिटी इम्प्रुवमेंट करूंक जायना। हांव क्वॉलिटी इम्प्रुवमेंट करतलोच। शिक्षण पद्दतीत बदल जावंक जाय। अवॉर्डा खातीर शिक्षकांची सिलेक्शन पद्दती बदलूंक जाय। शिक्षकांनी भुरग्यांचे प्रस्न चिड्डूचे न्ही म्हूण पर्रीकार उलयलो। जाल्यार सरकाराचो जो एक टार्गेट आसा की क्वॉलिटी इन एज्युकेशन, भुरग्यांक विचार करपाक शिकया, भुरग्यांच्या प्रस्नाक पळोवं नाका, भुरग्याच्या प्रस्ना वचून ते एकदां प्रस्न विचित्र आसता हें म्हाकाय खबर आहा। ज्ञान मेळोवपाची ताकद निर्माण करप हें म्हाका दिसता सगळ्यांक म्हत्वाचें। हांव IIT आनी NIT दोगांच्या कॉन्वोकेशनाक आशिल्लो, दोनूय कडेन हांवें स्टुडंटांक एक गजाल सांगल्यार तुमी 4 वर्सां 5 वर्सां 3 वर्सां पासून 5 वर्सां सॅबॅटिकल घेया, सुटी घेया, तुमकां संदी मेळ्ळी इतलें शिक्षण घेवपाची देशा खातीर, कारण दीज आर सबसिडायज एज्युकेशन, यू हॅव टू पे बॅक टू द सोसायटी। आनी तें पे बॅक कशें जाल्यार शिक्षणाची क्वॉलिटी वापरपाक इम्प्रूव करपाक तुमचें कॉन्ट्रिब्युशन आसूंक जाय। भुरग्यांनी भिवंक जायना। जर टिचर शाळेंत प्रस्न विचारतकच जर टिचर तापता आसत जाल्यार म्हाका ईमेल धाडा। शिक्षण सचिव दौलत हवालदार शिक्षणाची पद्धत आणि पालकांच्या जबाबदारीचेर उलयलो। We are measuring the success in education by way of a placement for jobs, and teachers are not mainly responsible for that. Even the parents are also mainly responsible for this kind of attitude. The second important issue is very critical. Now, very early in our formal education, the capacity, particularly the desire and the ability to think independently has been curtailed. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।